म्हाका दिसना कर्नाटकान सगळ्यो पार्टी युनायट जाला, पण प्रत्येक पार्टी आपापल्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान एकूच मागता की म्हादय आमकां जाय, म्हादय आमकां मेळची म्हणून. ती मागीर आम आदमी पार्टीचे कर्नाटकाचे स्पोक्स पर्सन नाजाल्यार तेंचे लिडर आहा ते म्हणटा की म्हादय कर्नाटकाक जाय, काँग्रेसचे म्हणटा, बीजेपीचे म्हणटा. तशेंच हांगाय गोंयानूय सिमिलर आसा. गोंयान आमी म्हणटा म्हादय आमची आडोवपाक जाय, फाल्यां काँग्रेसूय म्हणटा आसतली आपणाक आडोवपाक जाय, प्रत्येक जण आडयता. पूण ते फाल्यां काँग्रेस, बीजेपी आनी आम आदमी पार्टी एका प्लॅटफॉर्माचेर येवन उलयना. तशेंच हांगाय आमी उलोवचे ना, जाल्यार ते बाकीचे येता जाल्यार आमकां खबर ना, पूण आमी तरी वयचे ना. सो अशें एक पिक्चर क्रिएट केला की कर्नाटकान सगळे एकठांय जाल्यार एक तरी फोटो दाखोवचो की प्रत्येक जण एका स्टेजीचेर रावल्या आनी तेंच्यांनी भाशणां दिल्या म्हणून. आयज म्हादय खातीर कॅम्पेन चल्ल्या. नॉर्थ कर्नाटकाची जी 90 सिटां आसा ती 90 सिटांचेर कब्जा करपाक ना, ती जिखपाक प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी म्हादयचो थंयसर यूज करीत आसा आनी आपल्या तरेन आपल्या लेवलाचेर आपल्या पॉलिटिकल पार्टीच्या मॅनिफेस्टोन ते एड करीत आसा. हांगा झगडपाचे हांगा झगडपाचे अशें पळय, म्हादय हो एकच विशय ना. गोंयान जर एकठांय येवपाक जाय जाल्यार सगळ्यान इम्पॉर्टंट जे आसा ते पर्सन ऑफ कोऑर्डिनेशन बील, जेका आमी गोंयकार कोण ते आमी जे थारोवपाक सांगता. म्हाका त्या हेका लागून म्हाका दिसना आजून मेरेन खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन आमकां सांगला की आमी एकठांय येवया म्हणून. खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन सांगूंक ना की गोंयांक लागून, गोंयकारांक लागून आमी युनिटी करया. Everything is important. It is not only Madai. Not at the moment. It is at the moment अशें कांय ना. गोंयान प्रत्येक गजाल इम्पॉर्टंट. आयज आमची 2000-2500 वर्सां पूर्वीची जी खाजन लँड उरल्या तेका लागून रेव्होल्युशनरी गोन्स कंटिन्युअस झगडत आसा. त्या विशयाक लागून पण केन्ना कोणी सांगूंक ना की आमी एकठांय येवया म्हणून. गोंयान स्क्रॅप यार्डांचेर, इलिगल स्क्रॅप यार्डांचेर आरजी झगडत आसा. तेका लागून कोणें केन्ना सांगूंक ना की आमी एकठांय येवया म्हणून. गोंयच्या जे एक्झिस्टन्साचेर, आयडेंटिटीचेर, इलिगल मायग्रंट वोटिंग कार्ड, इलिगल बस्तींचेर जे आमी उलयता त्या विशयाचेर आजून कोणें सांगूंक ना आमी एकठांय येवया म्हणून. सो आमकां तरी दिसना की बाकीचे गोंयचे इश्यू स्कीप करून फक्त पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून म्हादयचो यूज करचो आनी म्हादयक लागून युनायट जावचें आमकां तरी दिसना. आमचो एक हॉलिस्टीक अप्रोच आसा, आमचो एक लॉंग टर्म अप्रोच आसा, लॉंग टर्म प्लॅन आसा, तो आमी घेवन फुडें वयता. 16 तारखेक जी मिटींग आसा पळय, 16 तारखेक जी मिटींग आसा पळय, तितून सगळे एनजीओ, सगळे पार्टी सगळे येवन युनायटेडली म्हादय वाचोवपाक, सद्याची म्हादय जी तांकां DPR दिल्या ती वाचोवपाक ती मिटींग दवरल्या तेंच्यांनी. तितून तूं सेपरेट आपल्याचो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट करता, हे कितपत तुका खरें सारकें दिसता? तूं खंय डिवायड एंड रूल पॉलिटिक्स जाय अशें म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स आतां सपोर्टच करता म्हणून मेन हें आहा पळय मुवमेंट आहा पळय तो मुवमेंट सपोर्टच करता म्हणून तुमचेर एलिगेशन जाल्यार आमचेर हेच्याय पयलीं भरपूर एलिगेशन जाल्या. दॅट डजंट मीन की रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें रॉंग करता ना, रेव्होल्युशनरी गोवन्स तेंच्या वांगडा युनायट जावपाक जाय. आमचो टुगेदर फॉर महादय मुवमेंट आसा हो लोकांक युनायट करपाचो आमचो प्लॅन आसा. हांगा पॉलिटिकल पार्टीज डिफरंट आयडियोलॉजीज वांगडा हाडपाचो आमचो प्लॅन ना. जेंची आयडियोलॉजी गोंयान एक आसा, जेंची आयडियोलॉजी कर्नाटकान एक आसा, जेंची आयडियोलॉजी सेंटराक एक आसा, फाल्यां त्या लिडरांक वांगडा घेवन आमकां दिसना की मुवमेंट फुडें वचूंक शकता म्हणून. सो तेका लागून आमच्या मुवमेंटाची प्युरिटी दवरपाक लागून आमी आमचो टुगेदर फॉर मुवमेंट व्हरतले. आमी गांवागांवान वयतले, आमी घराघरान वयतले आनी जेन्ना आमी टुगेदर म्हणटा तेन्ना आमी लोकांक टुगेदर म्हणटा. इगोचो प्रश्न ना. हेच्या पयलीं टुगेदर अशी मुवमेंट जाल्ली आसा. ती मुवमेंट कितली सक्सेसफूल जाला, ती मुवमेंट खंयच्या लेवलार पावला हिस्ट्री फाल्यां जेन्ना आमी लायक मायंडेडूच ना, जेन्ना आमची आयडियोलॉजीज मॅच जायना तेन्ना आमी म्हाका दिसना की आमी व्हरपाक शकता. एक सोल्युशन येयलें, समज सोल्युशन येयलें, वूड यू बी विथ देम फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल फाल्यां जर सगळे गोंयचे लोक हांव म्हणटा परते लोक आख्खे गोंयकार प्रत्येक घरांतल्यान भायर सरता, भितर ते पॉलिटिकल लिडरूय जर इन्क्लूड आसा, त्या दिसा आमी तुमकां प्रॉमिस करता की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय त्या लोकां वांगडा आमी आसतले.